म्हापशा पालिकेची पोरणी बिल्डिंग सारकी करून नवी करपाचें काम चालू जाला। सध्या सेंट मेरी हायस्कूल थंय चलता। बिल्डिंग सारकी केले उपरांत पालिकेची कचेरी थंय व्हरतले। बिल्डिंग जाग्यार पडटा म्हणल्यार सादारण 1,59,00,000 खर्च येतलो असो अदमास केला। 9 म्हयन्यां भितर काम तडीक लागतलें अशें नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकार म्हणटा। सुवर्ण जयंतीच्या निमतान जे ग्रांट्स दिल्ले 2 crores गव्हर्मेंटान ते जे पळय फायनान्स दिल्ले ते आमी ही बिल्डींग रिनोवेशन करपाक आनी एका कावन्सिलाचो विचार आसलो जे आमचे म्युनिसिपल बिल्डींग आहा ती हांगा शिफ्ट करपाची। त्या निमतान ह्या कामाचो प्रोसिजर गेले 1 वर्सभर चालू आसलो। हे रेनोवेशन आसल्या कारणान जे कॉन्ट्रॅक्टराक आमच्या GSR प्रमाणे ते कोताक येयनासले म्हणून ते परत ते गव्हर्मेंटाक वचत आयज आमकां वर्क ऑर्डर दिवपाक मेळ्ळा। ह्या कामाचो व्हॅल्यू हा 1,59,00,000 आनी ते 270 दिसां भितर हे काम आहा ते कंप्लीट करतले अशें एज पर एग्रीमेंट दिल्लो आहा। हेतून ह्या बिल्डिंगेन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेक्शन दुसरे हॉल, कॉन्सल हॉल, कॉन्फरन्स हॉल बाकीचे ज्यो कितें सुविधा जायो लायब्ररी एक हांगा आसची ना। लायब्ररी ती आहा ती ओल्ड आमची म्युनिसिपल बिल्डींग आहा थंय आसतली। सोमारा 24 तारखेर सांजांव बांयंत वा तळ्यांनी उडयो मारून सांजांव फुलोवपाची परंपरा। सांजांव म्हणल्यार सांजुवांव बाप्तिसाचें फेस्त। मात पावसान नेट धरिल्ल्यान गोंयकार शेनवारा सावनूच सांजावांच्या मुडान गेल्यात। आयताराक वता थंय सांजावाचोच मूड दिसतालो। सांजांव फुलयतल्यां खातीर हो आमचो खासा व्हिडिओ। संसार गाजोता जाणटे नेणटे उमेदीन आसता बेणी उर्रार दोखीता पावला पावला मेजिता शेकोय शेकोय सांजांव गाजोता। सांजांव देखून सोगले एकठांय येवन उर्बेन बरोन लोसांडून बायच्या उदकां उडक्यो मारून आवयस वयर काडात हात दिवन इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।